2 दिसा पयलीं कुटबण जेटीर 13 कॉलेराचे दुयेंती सापडिल्ले। हे विशीं नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकाराक विचारल्यार तो सांगता, भायल्या राज्यांतल्यान आयिल्ल्या नुस्तें कामगारांक डेंगू आनी हेर साथीची दुयेंसां जावची न्हय म्हूण तांची तपासणी केल्या। अजून मेरेन खंयच्याच कामगाराक कॉलेरा जावंक नाशिल्ल्याचें मंत्री हळर्णकारान सांगलें। डेंगू वॉटरबॉर्न डिजीज आमचे कडेन जुलय 15 तारीख पासून ते बार्ली हेल्थ सेंटराचे लोक ऑलरेडी बसता आमचे सेंटराचे जे कामगार येता पळय तांकां चॅक करता, स्क्रीनिंग आनी जे स्क्रीनिंग करता आसतना कितें सिम्पटम्स येयलो जाल्यार तांकां नोट करता आनी प्रिकॉशन्स करून तांकां हें करता। सो डेंगू कोणाक आज पर्यंत जावना, कॉलेरा बिला कांयच जावना। ते येता सीजन जाता 1 तारखेक स्टार्ट कॉलेरा 10 दिसांनी तांकां कितें जालें गांवांत कितें नोट करता येता सो तांकां पयलींच स्क्रीनिंग करता। 15 दीस पयलींच लोक बसयल्यार डॉक्टर सो स्क्रीनिंग करता। जे खातीर एक बारीक सिम्पटम दिसल्यार ताका मेडिकेशन स्टार्ट करता। सो ते नोट करता एका मेडिकेशन दिलां म्हणून। हे स्क्रीनिंग फक्त त्याच जेटीर काय सगळ्या जेटींचेर? त्या जेटीर चड लागता, बाकी सगळ्याक हांगा आमकां दिश्टी पडना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।